की सद्याचे जजमेंट जो आयला सुप्रीम कोर्टाचो एंड ऑफ द फेब्रुवारी आनी मायनींग लीज जे रिन्युअल गव्हर्मेंटान आमच्या सरकारान केल्ल्यो ताजेर आमी कंडेम करपाक ताजो आमी विरोध करपाक आमी हांगा जमल्या. ताज्या भायर आमचो CITU सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड युनियन जे ट्रेड युनियनाचो मुद्दो आसलो आमी सदांच सांगिल्लें जे सुप्रीम कोर्टान आपल्या जजमेंटान अपहेल्ड केला तो म्हणजे तांच्यांनी सांगला तुमचे कडेन रिन्युअल ऑफ लीज जावची ना, तुमी तर ऑक्शन करा नाल्यार गोवा मिनरल कॉर्पोरेशन फावंडेशन हें करा, गोवा स्टेट मिनरल कॉर्पोरेशन म्हणजे सगळ्यो मायनी आसा त्यो सरकारान घेवच्यो हो आमचो डिमांड पयलोच आसा. ह्या डिमांडा खातीर आमचे पार्टी तर्फे आनी किसान सभेकूय आमी आपयला तांचोय डिमांड तोच आसा की गोवा मिनरल कॉर्पोरेशन सरकारान तयार करचें आनी सगळ्यो मायनी सरकाराच्या ताब्यान घेवच्यो, नॅशनलायज करच्यो आनी सगळ्या कामगार जे आमचे आशिल्ले कामगार तांकां ह्या कॉर्पोरेशनान इनकॉर्पोरेट करचें म्हणजे कामगारांक घेवचें हो आमचो मेन मुद्दो आशिल्लो. ताज्या भायर आमी जे आतां मायनींग बंद करून जे मायनींग ओवर एक्सपोर्ट करताले त्या टायमार कितें जालें आमचे जितले ट्रेड युनियन आशिल्ले त्या ट्रेड युनियन वर्कर्सांक पयलो सरकारान 50% पगार दिताले कित्याक मायनी बंद जावन तेन्ना. रोखडेच 1 वर्सान हे 50% पगार दिवपाचो बंद केलो आनी मागीर सगळे आमचे बेकार पडले. पण जेन्ना आयर्न एक्सपोर्ट करतालो तेन्ना भायर धाडटाले बार्जीचे वयल्यान तसो कापशे मायनींग थंय तेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट लेबराचे म्हणजे आमच्या कामगारांक सोडून गोंयचे कामगार सोडून भायले कामगार कॉन्ट्रॅक्ट लेबराचेर हेंच्यांनी अशे तरेचे काम चालू केल्ले हाचो आमी निशेध करता. ताज्या खातीर एकूच सोल्युशन आसा म्हणजे गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन स्थापन करचो. हो आमचो पयलींच्यान स्टँड आशिल्लो तो आमचो स्टँड सुप्रीम कोर्टान अपहेल्ड केला आनी जो आमचो गोवा फावंडेशन क्लॉद आरवारीस जाणें हें पिटिशन घाल्लें ताका आमी सपोर्ट केला. ताणें आमकां सपोर्ट केला गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन स्थापन करचें म्हणून. सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटान क्लियर कट बरयला की आमच्या मायनींग डेव्हलपमेंट जावन आमच्या पर्यावरणाचो नासधूस जाला आनी सायंटिफीक मायनींग तयार जावंक ना. करपाक सरकाराक रायट करूंक जाय. सरकाराक जर तुज्या गोंया भितर जर तूं तेजेर विचार करिना रिएप्लेशनाचेर जाल्यार हो तूं कसो मागता. तेन्ना अशें दिसता की गोंयच्या लोकांक वेगळे वेगळे ट्रक ओनर वेगळे, मशिनरी ओनर वेगळे, कामगार वेगळे असो जेन्ना ग्रूप पाडून जेन्ना कुशीन ओडून जेन्ना पळय आपली पोळी भाजून घेता ती गोंयच्या सगळे जनतेन आयज विचार करपा जावो की आमी सगळे एक. आमचेर जो अन्याय जाता तो भांडवलदार आनीक हो सरकार अन्याय करता मायन ओनरांक मेळोन बाकीच्या लोकांक मेळोन तेन्ना आमकां सगळ्यांक एका बरोबर एकजुटीन लढो दिवपा जावो आनी हे अन्याय विरुद्ध जे कितें करता तेजेर आमी एकजुटी केलो. सरकार हो आमचो मायबाप. आमकां फुडें विचार करपाक सरकाराक अधिकार आसपाक की सरकाराक बापूय जर घरांक भुरग्याक वेगळें वळण दिता जाल्यार आमी कोणा कडेन पळोवपाचें हो एक प्रस्न आहा. ताका लागून हांव मागता सरकारा कडेन जाता तितले बेगीन ह्यो मायनी ऑप्शनां घेवन त्यो जाता ते नेटान चालू करपाच्यो आनी कामगारांक किंवा बाकीच्या सगळ्या जनतेक कसलोच प्रस्न निर्माण जावचो न्हू. 35,000 कोटी ज्यो आहा त्यो रिकवरी करच्यो आनी ह्या बाकीच्या लोकांक आयज सद्या मायनी चालू जाय सर ते वांटप करच्यो. इतलेंच म्हाजें म्हणणें. तांकां कांय फेसिलिटी बी कांय ना. अशा लोकांक सगळ्यात सामान घेवपाचें आनी पिडीत लोक जे आसा सबंद गांवांत सबंद धुल्लो खाता सगळ्या विहिरींक पाणी ना अशा परिस्थितीन जे लोक आसा तेन्ना त्या लोकांक हे बेगीनच्या बेगीन पयशे वसूल करून ज्या सरकारान ताबडतोब मायनी चालू करपाक जाता वसूल करा बेगीनच्या बेगीन. तुमकां टायम कितलो दिल्लो 2012 जेन्ना बंद जाल्ल्यो तेन्ना पासून आज पासून कोणा एक केस घालपाक तुमकां जाली ना सरकाराक.